सुरवातेक आमी गायन करूया A2 आमच्या बापा स्वर्गावेल्या. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमन करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी असो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज साद्या कालाचो 15वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हजो पेलो कोण. सर्गीचे रात जोडूंक आमचो सगल्यांचो आवडो आनी हावेस आनी हे रात जोडूंक आमी ह्या संवसारांत वावरूंक जाय. पेल्याची सेवा आयती आसप म्हणल्यार सर्गी रात सोडूंक तयार रावप. जेजून आमकां म्हणलां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मोदल्या एकल्याक जे तुमी केलां ते तुमी म्हाकाच केलां. हीच जेजूची उतरां मनांत दवरून आमकां भेटयलेल्या मनशा सोवे आमी सेवेची जावं आनी गोरजे आकांताक सांपडलेल्यांक आमचो आदार सहकार दिवंक आमकां जण एकल्याक कृपा आनी बोल ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजचे भेटेंत आमी वांटून घेता आसतना आमी सगलीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून बडया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगल्या उचारून सांगता, मनाचे दोनान उचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागीवन सदांच आंकवार मारी सगल्यांक दोदोतांक आनी बोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, Somia kakut kor, Somia kakut kor. Moima devakum surgi आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवा पासत आम्ही तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काडटाय
आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमे, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. आमचे बलिदान देवाक दिन वाचून बेडिता कारोलिना डिसोजा तांचे बसत आमी मागता. तशेंच आयज आपलो वाडदीस समारंभात फिलोमेना फेर्नांडीस आनी कस्टर्ड मास्कारेन्स तांचे खातीर देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या देण्यार आनी कृपेन तांकां भरूंक तांचे बसत बेटीन आमी मागता. तशेंच आयज कॉन्फ्रायराची वेंचून काडिल्ली समिती ते ह्या मिसार ओत घेतले. देवाच्या आदारान हो वावर बरे तरेन करूंक तांकां किरीत करपा आनी बोल तांचे पासत हे बेटेन आमी मागता. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचोच वाटून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरचेक म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी हे सुमूर्तीच्या पुस्तकाचेर बरयलेल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगळ्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाशी तूं परतून ये. कित्याक आयज हांव तुका दिता ती समूर्त तुजे सोक्ती परस व्हड न्हय आनी तुज्यान ती पाळूंक जाता. ती स्वर्गार ना म्हणटोस तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून सांबाळच्याक आमचे वतीन स्वर्गार वचून तिका खाला आमचेशी कोण हाडटलो? ना म्हूण ती सोमदिरा पेल्यान ना म्हणटोस तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून पाळच्याक आमचे वतीन कोण सोमदीर उतरतलो आनी तिका आमचेशी हाडटलो? परतें जाल्यार उतर तुजे बोगलेकूच आसा. तुवें तें पाळच्याक तें तुज्या तोंडांत आनी काळजांत आसा. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतलीं. सगळीं म्हणुया, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतलीं. वेगींच म्हाका प्रोसोन जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजे कोनवाळायेची नदर. जबाब. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमची काळजां आनंदान जियेतलीं. हांव देवा गायल्लो दोलडिरो, म्हजी सोडवण कर. म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब.
खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक देव सियोनाचें तारण करतलो आनी जुदाची शारां नव्यान बांदून काडटलो. ताच्या चाकरांच्या भुरग्यांचें दायज तें. जीं कोण ताचो मोग करतात तांकां थंय ठिकाण मेळटलें. जबाब: खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमची काळजां आनंदान जियेतली. भागवत पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोचनेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसोनात त्यो. शिवासनार बसपी, राज चलोवपी, अधिपती वो अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचलां. सगळ्या रोचणे आदीं तो आसा आनी तोच सगळें एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचें मस्तक. तो ओरोम देखून सोगतान पयलो जावचे खातीर मेल्ल्या मोदें मालगडो कसो तो पुनर्जिवंत जालो. कारण ताचे सवें सगळी संपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचे सुदेशी ताणें खुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्या आनी संवसारांतल्या सगल्या रोचनांक आपणा लागीं संधान करूंक एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचें उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोम्या, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Sui sorves parak sui, sui sorves parak sui sui, sui sorves parak sui, sui sorves parak sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमृतीन कितें बरयल्लें आसा? तूं कितें वाचताय? ताणें परतीपाडून म्हळें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हळें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाळ केलो, कोण एक मनीस जरीकेक वचूंक जेरुजालेमांतल्यान देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय खाण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते
पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो याज्ञीक तेच वाटेन देंवन येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तशेंच एक लेवीत त्यो शेलान पावन सरलो आनी ताका पळोवन तोवूय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामार्यकार त्यो शिलान वेतना ताचे सोशी पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळीकाराक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर. आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलो शें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताचे थंय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी थंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो शुभ वर्तमानाचो देखावो आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. ह्या देखाव्यांत आमी 3 म्हत्वाचे प्रश्न आमी आयकल्यात आनी ताचेर हें आख्खेंच शुभ वर्तमान एके भाशेन दवरलेलें आसा. कितें, कोण आनी खोडें. धर्मशास्त्री जेजू येवन विचारता, सायबा, स्वर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी ताका तो जबाब ताचेच कडसून घेतल्या उपरांत देवाचो वेळाचो बूक हे म्हत्वाचें हें सांगलें उपरांत आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण विचारूंक दुसरो प्रश्न विचारता. जेजूक एके भाशेन गावंक सोदतालो, म्हजो पेलो कोण? आनी ह्या प्रश्नाक जबाब कसो जेजू ही बऱ्या समारितानाची वपार आमकां हाडटा. आनी सांगल्या उपरांत सर शेवटी ताका विचारता, तांचे मदें ताचो पेलो कोणें जावन दाखयलें शें तुका दिसता? बाबयणानो, हे सांगल्या उपरांत हे सोपयतना जेजू ही आदेश वा आज्ञा आमी तेका भाशेन दिवन म्हणटा, वच आनी तूंय तशेंच कर. बाबयणानो, कितें करूंक जेजू ताका आमकां सांगता काय? कितें आमचे आमी करूंक म्हत्वाचें? वच आनी तूंय तशेंच कर. कुजेक सांगलेल्यांक बरो समारितान जावंक आमकां उस्कायता. बाबयणानो, आयच्या वाचपान आमी भितर सरुया. आयचें पयलें वाचप आमकां एके भाशेन देवाचें तेंपण आमकां उगडापी करून सांगता. देव म्हणटा आमकां आपले कायदे व मानामेंत आमकां दिता. ते न्हय फकत पवित्र पुस्तकांतूच घालून व पवित्र पुस्तकांतूच हे मानामेंत दिता अशें न्हय, पूण हें म्हणटा मानामेंत आमी एके भाशेन जिवितान आमकां अदीक बरे तरेन मेळचे खातीर ते म्हणटा आमच्या काळजांनी तो घाल. देवान हे आमच्या काळजांनी ते घातल्यात आनीक आमच्या तोंडार एके भाशेन दवरल्यात. आमी हे पाळून आमच्या जिवितान हे सुर्गेचें राज एके भाशेन आमी जोडून घेवंक.
तर दुसऱ्या वाचपान बागन पावलो कॉलेजकारांक बरोवन उगडापे करून म्हणटा जसो म्हणटा जेजू क्रिस्त ना दिसत्या देवाचो दिसते रुपणे दिसते आसणे तेच भाशेन आमकां जेजूचे जिवे आसणे दिसणे एक भाशेन पेल्या सोबे ओ दुसऱ्या सोबे आमकां दिसता म्हूण सांगता हांव नेबर भावयणानो आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक ओ वेल्याक आमी बरें समाधान कशें जातलो काय हाव कॅन आय बिकम अ गूड नेबर टू दी अदर भावयणानो आयच्या शिववर्तमानांत आमी दसुरया आयच्या शिववर्तमानाच्या देखाव्यांत आमी फुडें हो देखावो आमी एक भाशेन तो ताची इथे कसले कोणत्या वाठारांत ते आसा ते आमी सजमूंक जाय ओ वाटसूर जेरुजाल्याक थान जेरिको येतालो बाबण्यानो जेरुजालेम 4 उंच दोंगरी वाठारार उंच आसा इट इज अबव सी लेवल आनी जेरिको हें सकलान पडटा इट इज बिलो सी लेवल आनी ह्या वाठारांत एके भाशेन जायते आठकुळी त्रासाचे तातूंत जायते चोर नागणे रावताले एक भाशेन जायत्यांक लुट्टाले असल्या परिस्थितीन ओ वाटसूर त्या वाटेन येतना थंय सांपडटा आनी भावयणानो वाटसुराक आमी आयकलां ताका चोर नागड्यान धरून ताचें सगळें काडून व्हरून ताका थंयच मर्दो मेल्लो कसो सांडून ते ताका सोडून गेले आनी असल्या त्या वाटेन पासार जातले ते एक मनीस आमच्या दोळ्या मुखार जेजू दवरता भावयणानो कोण त्या वाटेन मेवले काय आमकां यादनीक लेवीत आनी हो सामरेकार त्या वाटेन पासार जातना पळयला आनी भावयणानो ओ सामरेकार एक भाशेन आमकां ही देख दिता कशे तरेन आमी दुसऱ्याच्या निदान एक बरें शेजारी एक बरो पेरो आमी जावं येता ते आमकां दाखोवन करता कितें आमी पळयता काय येथून ताच्यो कन्यो आमी दोळ्या मुखार हाडुया पयले सुवातेर जेन्ना ताणें ताका पळयले ताका ताचे चुरचुरे दिसले ही हॅड कंपॅशन ऑन हिम भावयणानो आमी एके भाशेन दुसऱ्यांचे एके भाशेन चुरचुरे आसप भोव म्हत्वाचें उदी करून गोंयचें सांबाळलेल्या हें पावल उदीक म्हत्वाचें भावयणानो चुरचुरे आमी ह्या पयले 2 जाण आसले यादनीक आनी लेवीत तांणी ताका पळयलो पूण ते पळून गेले कित्याक तांचे काळजान घोडी येवन घडूंक नासलें भावयणानो ह्या मनशा सोबत आमी कितें पळयता यादनीक आनी लेवीत दोगूय सायडीन सोडून गेले कित्याक गेले काय कित्याक तांच्या हेद्या प्रमाणे एक भाशेन अशें आसलें तेन्ना हे तांचे वोत सोंपोवन ते जेरुजाल्याक सकयल देंवन येताले ही मनशां येता कांय अशें सांगता जेन्ना कोण एका मनशाक मेल्ल्या मनशाक ओ रोगताक एक भाशेन हात लायता तेन्ना दे बिकम रिच्युअली इम्प्युअर म्हणजे एक भाशेन तांकां अपवित्र ते जातात आनी एक भाशेन ह्या खातीर तांणी परत थंय वयर जेरुजालेम वचून थंय ही रिच्युअल प्युरिटी तांणी समरूंक जाय आसली आनी 8 दीस तरी थंय तांणी रावंक जाय आसलें हें सगळें कोण करतलो ह्या आपलो वावर सोंपोवन परत घरा येतना ह्या आनीक हें कित्याक भाशेन हे मनीस आपलें चिंता वॉट वील हॅपन टू मी भावयणानो असले मौन तांचे आसले देखून ह्या मनशा सोबे तांकां एक भाशेन चुरचुरे दिसले ना तांचें मौन आपणाचें आसलें जाल्यार हो सामरेकार ह्या मनशा सोबे चुरचुरे धरून ताका लागीं सरता भावयणानो आमी गोंयच्या मुतांक आदार दिवंक जाल्यार पयले सुवातेर तांचे सोबे आमचें काळीज मन चुरचूरूंक जाय जेजून आपल्या जिवितांतल्यानूय हेंच आमकां दाखयलां जेन्ना ही पोरजा ताच्या फाटल्यान धांवताली जेन्ना ता विसव घेवंक सोदतालो ह्या वेळार देखून ही पोरजा ताका घेता ह्या वेळार जेजू तांकां चुरचुरलो कित्याक गवळी नासलेल्या शेड्यां परी म्हणटा ही पोरजा भोंवताली
तांकां गुंवळ्याची गरज आसली, तांकां देवाच्या उतराची गरज आसली, तांकां बरेपणाची गरज आसली, हें सजमून ताचे काळीज चुचरून ताचे सगळें ओडटा. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो, ह्या मनशान ताचे चुचुरे केल्या उपरांत तो ताका लागीं सरता. ही कम्स क्लोज टू द पर्सन इन नीड. भाव भयणांनो, ह्या मनशाक तो लागीं सरलो आनी ह्या मनशाक एके भाशेन आनी बरेपण दाखयलें. भाव भयणांनो, आमी एके भाशेन जेवतांक पावतले जाल्यार, बरे समारिथान जातले जाल्यार आमी ह्या मनशांक गरजेक सांपडलेल्यांक आमी लागीं सरची गरज. हें कोण आमकां सांगतलो? आयच्या पयले वाचप एके भाशेन बरें आमकां अवघडां करून सांगता. ते म्हणटा देवाचो ताळो आमी आयकूंक गरज. आनी हो देवाचो ताळो आयकून एके भाशेन पेल्या सवें देवाचें आसणें पळोवन तांकां आदार करता. तो एके भाशेन खरो आनी बरो पेरो जावंक पावता. भाव भयणांनो, हेंच आमच्या जिणेंत हो देवाचो ताळो आमच्या गुसेसान आमकां हुस्कायता. हो देवाचो ताळो आयकून घेता. तो मनीस असल्या मनशांक बरो समारिथान जावंक पावता. तो मनीस एके भाशेन असल्या मनशांक लागीं सरता, तांच्या गरजांक आदार दिवंक पावता. भाव भयणांनो, आमी भाशेन गरजेक सांपडलेल्यांक लागीं सरूंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर ही वॉज ऑल रेडी टू हेल्प. तो आपलो आदार दिवंक फुडें सगळेंच ताणें केलें. ताका लागीं सरले उपरांत ताचे चुचुरे धरून ताका लागीं सरले उपरांत तो ताचे सुशी वेता, ताचा तेल लावन ताचे घाय बांदता. आनीक गाय बांदले उपरांत ताका उपरांत खानावळीन दवरता. तुनी ताचे गरजेचे सगळें ताका फावो जावंक आदार दिता. आनीक ताका ताचो बरो परमस जावंक पयशांची गरज आसली ती तो ताका दिता. भाव भयणांनो, ताणें सगळें एके भाशेन ह्या मनशा खातीर केलें. आपलो आदार दिवंक तो पावलो. कित्याक ह्या पाद्री आनी लेविता भाशेन ताणें चिंतूंक ना म्हजें कितें जातलें, ओ हांव कित्याक, म्हाका कित्याक पडलां, असलें मन न्हय, पूण हांव ह्या मनशाक आदार दिना जाल्यार त्या मनशाचें कितें जातलें, असलें मन काळजान बाळगून, माझ्या मनान बाळगून ओ समारेकार ह्या मनशाक आदार दिता. बरें म्हळ्यार भाव भयणांनो, पवित्र पुस्तकान आमकां दाखयता चिदेव आनी समारेकार हांचे मदें दुस्मानकाय आसा. पूण हो दुस्मान ते पळयना. ह्या मनशाक एक मनीस कसो पळोवन ताच्या आदाराक, ताचे गरजेक तो पावता. भाव भयणांनो, असलें मौन आमच्या जिवितान आमी आकारून हाडूंक आमकां भोव म्हत्वाचें. ह्या हाचेर एके भाशेन लक्ष घालून हाचे बडे घेवंक एक घडणी तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. भाव भयणांनो, अमेरिका युएसान हांगासर द प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड स्टेट्स हो खंय वर्साचे सुरवेक एक खेरीत ताचे एक स्टेट ऑफ द युनियन एड्रेस अशें ताका आमी म्हणटा. म्हणजे ताचे तो लोकां काँग्रेस जे एकठांय आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर हाडून हें खंय तो एड्रेस दिता. ही डिलिवर्स द स्टेट ऑफ द युनियन एड्रेस. आनी हांगा एक संवय आसा, एक कस्टम. आनी कसली जे खंय प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन आसलो तेन्ना तें सुरू जाल्लें. आनी थंय म्हळ्यार त्या खंय एक हिरो असो वेंचून लोकांक एक नामणो कसो ते दाखोवन करता. एक सिटीजन वेंचून काडून तो जाणें कितें बरें केलां तें दाखोवन करून लोकांक खंय हें दाखयता. भाव भयणांनो, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन आसलो तेन्ना ही संवय सुरू जाल्ली. ताणें खंय लेनी स्काटनिक ह्या मनशाक एक भाशेन हिरो कसो लोकां मुखार परगटलेलो. कितें केल्लें काय ह्या मनशान? भाव भयणांनो, हो सादो खंय मनीस आसलो. एक बेस्ट अबावट डे एका दिसाक एअर फ्लोरिडा फ्लायट 90 हे खंय जेन्ना वॉशिंग्टनच्यान फ्लोरिडा वचूंक भायर सरताले तेन्ना ते वयर सरताले तेन्ना कितें तरी घडलें आनी हें खंय फ्लायट क्रॅश जालें. क्रॅश जावन पोतामीक रिवर ह्या उदकान खंय तें पडलें. उदक थंड झेलाचें. तातूंत भाशेन जे प्रवासी आसले सगळे भाशेन घोस्तावताले. रोखडेच सगळ्याक बोबाट जालो. हेलिकॉप्टर खंय आदार दिवंक आयले
हेलिकॉप्टरान जे आमी जाणा जी शिडी रोवपाची शिडी देंवयतात ताचेर एक भाशेन आदार करून आदार दिवंक प्रयत्न केलो. तातूंत बाबण्यानो फकत एकल्याच मनशाक एक पावटीन साल्वार करूं येतालो. आनीक थंयच लागसारूच खंय एक ब्रिज आहली 14th स्ट्रीट ब्रिज. थिंगासान जायते वेळार लोकूय खंय हे पळयतालो हो देखावो. बाबण्यानो जायते सगळे उत्सुकताले पळयताले आनीक थंय सगळ्याचेर आसले. असले हातून एक वस्त तरी खंय थंयसर जाली ह्या थंड उदकान झेलाच्या के भाशेन जे फ्रीज कशी जाल्ली तिका आत देखून तिच्यान वयर काडूंक जायनासले ही सिडेक धरूंक. असले परिस्थितीन ओ लेनिस कार्टनीक जो त्या वटेन पासार जातालो ती देखावो पळयता. आनीक हें पळयल्या उपरांत ताच्या काळजान कितें तरी वखता फुडें सरता धांवून येता. पुलीस बॅरिकेड्स आसले ते देखून खंय कुशीन काडटा आनीक उदकान उडी मारून हे वस्तुरेक के भाशेन तो तोडी काडून साल्वार करता. बाबण्यानो त्या वेळार ह्या प्रेसिडेंटान ह्या मनशाक एक हिरो कसो लोकां मुखार पाचारलो. कितें ह्या मनशान केल्लें काय एक बरो सामारितान के भाशेन तो जावंक वावुरलो. बाबण्यानो तर ताणें गोंयचे वतांक पळयलो ताचें काळीज चुरचुरलें. ह्या जर आपणाचें चिंतेन आसतना त्या मनशाक आदार दिवंक ताणें फुडें सरलो. ताणें के भाशेन हें पावल मारलें ताका लागीं सरलो आनी सगलो आदार दिवन ह्या गोंयचे वतांक ताणें नवें जिवीत फावो केलें. बाबण्यानो हेंच आमच्या जिवितान करूंक आयज जेजू आमकां मागता. आमी एक भाशेन आमच्या काळजा मनान गोजेवंताचे चुरचुरे धरूंक आमी ह्या गोजेवंतांक एक भाशेन लागीं सरूंक आनी घडटा तो सगलो आदार आमचे वस्तुकी आमकां आमी तांकां फावो करूंक. हेंच करूं आयज जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा वच आनी तुवें तशेंच कर. प्रितीच्या बाबण्यानो फुडल्या 3 वर्सांक आमचे कॉन्फरन्साचो कारभार चलोवंक आमच्या बिस्म सायबान नवे समितीचे वांगडी नेमल्यात. ताणें न्हूच आपले एकमतीन आनी हुशारकायेन बगोर प्रमाणीकपणान मोगान आनी उदार काळजान हो वावर करूंक तांकां वेंचून काडल्यात. पयले सुवातेर आपल्या मोनान आनी वागणुकेन ते देखीवंत क्रिस्तांव जातले म्हूण बिस्म सायबाक खात्री आसा. हें काम ते आतां आपल्या हातान घेतात ते बरे भाशेन पाळूंक तांकां आमच्या सहकाराची आनी मागण्याची गरज. कारण हो वावर तांकां वडविकेची खुणानूय बगोर खालते चाकरेची जबाबदारी हो तांच्या हातान घालता. तो वावर न्हूच फकत दुडवांचो कारभार आनी परबारितीचो समारंभ पूण त्याच बराबर अदीक गरजेचो आनी म्हत्वाचो वावर म्हणल्यार ह्या संस्थेच्या वांगड्याची आत्मीक आकारणी. देवाच्या भुरग्यांक सोबतेली देखीवंत चाल आनी कसलेय गरजेक आनी आकांताक सांपडलेल्या भावा भयणीचो हुस्को.
ही 3 वर्सांनी हो जातलो तांचो मुखेल वावर. तसो आपल्या हातांनी घेतात तो वावर तांणी देवाच्या आदाराचेर पातयेवन ह्या पवित्र सभेच्या नीज मोगा करूंक ह्या वेळार तांच्या बिस्नु साहेबाच्या नांवान हांव हो वावर तांच्या हातीन घालता. बिस्व साहेबान नेमल्यात ते वांगडी हे बरी आसात फॉर द पिरियड ऑफ द फायनान्शियल ट्रिलियम 2022-23 to 24-25. 1st of April 22nd 2022 to 31st March 2025. Wangdi President Mr. Pascual Luis Fernandes, Treasurer Mr. Jose Mario de Souza, Attorney Mr. Mariano Claude Mascarenas, Members Domingos Antonio Fernandes आणि Avelino Brito. मोच्या भावानो, हे फिरगोजेंत आसलेल्या कॉन्फ्रराच्या वांगड्याचे क्रिस्ती जिवीत अदीक कोतकोतीत जावच्याक देवाच्या भुरग्यांक सोबता ते भाशेन तांणी जियोवच्याक आनी कसलेय गोजेक सांपडलेल्यांच्या हुस्क्यान ती वाडून वेचाक तांकां आदार दिवंक आनी त्याच बरोबर कॉन्फ्रराच्या बाटावेंचाचो आनी दुडवांचो कारभार जबाबदारेन चलोवंक बिस्म साहेबान तुमकां नेमल्यात म्हूण हांव चड खोशी. आमी मनीस म्हणटच आमकां ह्या संवसारांत जियेतना थोड्या वस्तूंची गरज जशें दुडू बाटां आदी तांचो कारभार प्रमाणीकपणान चलोवंक आमची क्रिस्ती जबाबदारी. पूण हाचे अदीक व्हडली जबाबदारी म्हणल्यार आमचे क्रिस्ती जिविताची गोवायकी. आमच्या धर्मीक संस्थांनी आमचे क्रिस्ती जिवीत अदीक उजवाडीत जावच्याक बरावेसाचो आनी पयशांचो कारभार न्हय तांचो शेवट पूण एक उपाय देखून ह्या वेळार तुमकां उडगास करता. प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकेरीन हो सगलो वावर इगोज मातीच्या कायद्या प्रमाणे तुमी चलोवंक जाय. तर हांव तुमकां विचारता, पवित्र सभेचे कायदे कॅनन लॉ, कॉन्फ्रराच्या सामान्य कायदे जनरल स्टॅट्यूट्स ऑफ द कॉन्फ्रॅनिटीज आनी तुमच्या कॉन्फ्रराचे निर्णय रेग्युलेशन्स हातूंत धर्मीक संस्थांक लागू जातली मांडावळ स्थापलेली आसा ती आनी तेच भाशेन पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे धर्मीक वडिलांनी म्हणजे बिस्म साहेबांनी दिल्ले आनी ह्या फुडें दितेले ते कायदे आनी नेम तुमी पाळटल्यात म्हूण भास दितात. ह्या संस्थेच्या वांगड्याची चाल आनी जिवीत अदीक जिव्या बाबाताचे बोरवांशाचे आनी मोगाचें करूंक वावुरतेल्यात म्हूण तुमी भास दितात. तुमच्या आदीन केल्ल्या मोलादीक वस्तूंचो दुडवांचो आनी बाटाबेसांचो आदी कारभार प्रमाणीकपणान आनी व्हडे फिकेरीन चलयतेल्यात म्हूण तुमी भास दितात. एक वांगड्यान फुडें सरून ही भासावणी करची. पवित्र पुस्तकार हात दवरून हांव पास्कॉल लुईस फेर्नांदीस आमच्या बीफ साहेबाच्या नेमणूक काल्तिकायेन मानून घेता आनी जो वावर आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ते इगोज मातेच्या कायद्या आनी म्हजे कुवेती प्रमाणे म्हाका घोडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वासीपणान पालतलो म्हूण भास दिता.
हांव जुजे मारियो डिसोजा आमच्या बीस सायबाची नेमणूक खालतिकायेन मानून घेता आनी जो वार आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ती इग्रोज मातेच्या कायद्या आनी म्हजे कुवेती प्रमाणे म्हाका घडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वासीपणान पाळटलो म्हूण भास दिता. हांव मारियानो क्लाउडियो मस्कांजेस आमच्या बेस साहेबाची नेमणूक कैद्यान मानून घेता आनी जो वावर आनी जबाबदारी म्हाका दिल्या ते विगर्ज माते कायद्या आनी म्हजे एकवेती प्रमाणे म्हाका घडटा ते भाशेन आनी देवाच्या आदारान विस्वासीपणी पाळटलो म्हूण भास दिता. हांव दोमिंगो सातोनियो फेर्नांडीस क्रिस्मस सायबाच्या नेमप्रमाणे खालतिकायेन मानून घेता आनी जो वाव जबाबदारेन म्हाका बांदला तो इग्रोज मातेच्या कायद्या आनी म्हजे कुवेती प्रमाणे घडटा ते भाशेन देवाच्या आदारान विस्वासीपणान पाळटलो म्हणून भास दिता. मोगाच्या बाबानो बेस्म साहेबान तुमच्या हातान घातला तो वावर तुमी कशे मनान घेतला म्हूण हांव देवाक आर्गां दिता आनी तो उर्बेन आनी उदार काळजान तुमी पाळटल्यात म्हूण जाणा जावन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता. सगळे आमी बेरावया आनी वेळार आमचो भावात सगळे आमी सांगातान आनी एका स्थळान उच्चारुया. सोदमान थां देवाक सोपदविदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसरा आमचे क्रिस्ता तशें क्लेस्पताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो आगवार मारिताय जल्मलो ऑन्स पिलाताका ताणें गोड सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोपदविदार देव बापाच्या उज्यान बसला तुयतांची मनाची मनसुबी करूंक येतलो सदमान थां पवित्र आत्म्या कातोलिको विसुबी भक्तां सयता पातकाचें बगसणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी काल देखायन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देव पेल्याच्या मोगाचेर आपले पोरचेची आकारणी करूंक आनी तांकां देवा पेल्याचे सेवेक आयती करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दुनिया देवा ऐकप सोतालो भक्ती पडान मातावलो. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयसावूंक दर मनीस कुला सोवे ते सेवेचे जावंक
आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva aikam sotalo bhakti ponan matavolo. आमी सगल्यांनी वेगळोचार पयसावंक एकामेकाचे सेवेक आयतीं आसूंक आनी गरजेवंतांच्या आदाराक पावूंक आमचें काळीज मोन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikam sotalo bhakti ponan matavolo. गोश्टवतल्या मनशाकुलाक देवाची राखण सांडलोल्या उजवाडाची किरणां निराशी जालोल्यांक बोरवशाची वाट आनी गोरजेक सांपडलोल्यांक धीर आनी गोठाय बापा लागीं मागुया. Dunia deva aikam sotalo bhakti ponan matavolo. बोधर बापा आमची कितें मागणे वेळार तुजे मुखार आमी दवरल्यान आनी कितेंपणी आयज ह्यो संस्थेचे जबाबदारी ताणें घेतल्या वांगड्या खातीर मागता. संस्थेचो हेतू म्हणल्यार देवाचें राज संवसारांत घडोवन हाडूंक. तर आपणा लागीं घडटा ते प्रमाणे आपले फिरगोजीचो गोंडीक फावोर सदांच दोळ्या मुखार दवरून कोफराचेर नवी समितीचे वांगडी वावरल्यार प्रभू आनी ह्या वावरांत तुजें बरेपण तांकां फावो कर आनी आमी आमची जबाबदारी ओळखून सदांच दुसऱ्यांक बरें समाधान जावंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. दानवेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया C43 वेदीचेर उंड्या सवे. वेदीचेर उंड्या सवे आमची काळजां दवरता सुखाने सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता सुखाने सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता उदकाच्या तेंब्यावरी आमकां तुज्या गेरोगता खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा तारोना खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशा तारोना. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक बांदता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे गोंय सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नुयस तुजो मोग आमी भोगता. भोगवा शासनाचे जिविताची आमकां मेळटा खात्री.
तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरमोशन रावता त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Poet, 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 Darbaraso sorves portu, Sorgani sovsar, Bolla tuja boy bofar, O sorgi tuka soy soy, soy soy soy, Sorves poracinavi, Yetataka soy soy, O sorgi tuka soy soy, soy soy soy. बापा कोरस्न पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पणीच्या बंद दोस्तांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकाची बक्षोनी मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगटुया. सुमिया जेजू आमी हो उंटो खाता आनी एकासीतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणा भक्तीपणीन उदगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत चोदेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमास्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टा कडेन मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आनी खेरीपणी आनी नासणीचें बलिदान बेडयता कार्लिना डिसुजा तांचेर वाडदीस समारंभता फिलोमेना फेर्नांडीस आनी कस्टन मास्कारेनेस तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवास बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान बोल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापाक सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दायणी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबसकाय आमकां दी
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बडवशेन अंतरेकता तर आमकां अंधशुदार काकृतीन सर्व पातकांती सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चडशी येथान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका अस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन घेवया D10 एकाच उंड्यान एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तक आमी सांदे एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तक आमी सांदे एकूच पियोन सोगल्याक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोन एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान कर्जा जोडटा एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सोगल्यांक विगो एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सोगल्यांक विंगू एकूच पियोन सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोन एका जिवान आमकां बोता प्रिती मोगान कर्जा जोडटा एकूच बावात आमच्या मोनान एकूच विश्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमचे जिणे कशें सासन पावत भोगले एकूच
एकूच भावात आमच्या मनान एकूच विश्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमचे जिणे कशें सासन पावत भोगले एकूच पियो सगळ्यांक आमकां एका जीवन आमकां बोता प्रीती मोगान कळसा सुट्टा प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूंक हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. आजच्या मिसाची मांडवळ केल्या सांत जुजे समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या सोनवाराक मीस करूंक सांताक्रूज समुदाय आनी आयताराक कार्म सायबीण समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 17,521 रुपया. नव्या वेंचून काडलेल्या कफ्राराच्या वांगड्यांक आमी परबी दिता. बेस्म साहेबाच्या नांवान ही नेमणूक तुमकां दिल्या. हे फुडल्या वर्सांनी देवाच्या आदारान हो तुमचो वावर बरे तरेन करून देवाची कृपा आदार सदांच तुमकां मेळूं. भाव भयणांनो, खेरीत सुद्दां आमच्या जनरेटरा खातीर आमी खेरीत आदार मागलोलो.
ह्या सुमारांत आमकां दिला पास्कल लुईस आनी ग्लेन्सी फेर्नांडीस थेंबा 5,000 रुपया. एक बरो मागपी बाटीर समुदाय 2,000 रुपया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सादा दिलांक देवाचो आशिर्वाद मागता. बाबड्यानो कितें तुमकां उलोवंक कोत्ता आमकां आनीक बार 3 लाखांची गरज आसा. हो जनरेटर आमी घेवंक तुमच्या उदारपणाक आमी उलोवंक कोत्ता. तुमच्या उदारपणान कितेंय फूल नापाकळी दिवन भाशेन ह्या गोजाक तुमचो आदार दिवचो. आनी हे वरवीं हो जनरेटर आमच्या इगोजेक हाडूंक जो ह्याच इगोजेक उरतलो आनी फुडाराक सदांच एका भाशेन आदाराचो जातलो. तर ह्या खातीर तुमचो आदार आमी मागता. हे सांगलां अशें 35 kV हो इतलो सुरी आमकां जाय. ताच्याहून अदीक सुबेज येता जाल्यार अदीक बऱ्याक पडटलें. कित्याक जितलो kV सुबेज तितलो अदीक लोड घेवंक बऱ्याक पडटा. आदाराचें जाता. तुमचे पयशे जर सुबेज येता जाल्यार आमी 50 kV घेवंक घेतल्या. उदारपणान तुमचो आदार दिवचो म्हूण मागता. आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. F21 संवसाराक वचूंक जाय. आयकोल्या उतराच्या उजवाडाक संवसाराक आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पासनाक संवसाराक आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बावडटान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां सांबाळ दवर दोनिया. एका मोगान आनी बावडटान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता